नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. 3 विषय आज आमी हँडल करतात. पयलो जो आमी कालच्यान घेतला तो म्हळ्यार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्यो ज्यो गव्हर्नमेंटान नोटिफाय केल्ल्यो फीस आसात तांचो. दुसरो डेंगी केसीस ज्यो वाडपाक लागल्यात तांचो. आनी तिसरो तो म्हळ्यार लोकायुक्ताच्यो ज्यो 2 ऑर्डर्स आयल्यो तांचें म्हत्व कितें आनी ह्या ऑर्डरी भितर नेमकें कितें सांगलां. हांव सुरवात करतां विक्रमा कडच्यान, कारण हेल्थ मिनिस्टरा बरोबर कांय वेळा पयलीं विक्रमाची उलोवणी जालें. वास्को गेल्लो हेल्थ मिनिस्टर, कितें घडलें थंय, कितें सांगलें हेल्थ मिनिस्टरान जाणून घेवया प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्या फी स्ट्रक्चरा बद्दल आनी बाकीच्या हेल्थाच्या इश्यू विशीं. विक्रम, वॉट इज द अपडेट? कितें विचारलें तुवें, कितें सांगलें आनी जी उत्तरां मेळ्ळीं ताचेर तूं तरी सातिस्वीत आहा काय कितें? तर आज म्हाका एकदम खुशी भोगता की आमी स्टुडंटाचेर येदो व्हडलो बोवाळ केल्लो अबाउट दी कॅपिंग ऑफ प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आनी इनफॅक्ट आमी कंपॅरिजन केल्लें वेगळे वेगळे स्टेटांचेर, थोडे बीजेपी स्टेटीचेर. आनी खंय तरी तुमी सांगिल्ल्या भशेन लोक बेजार जाल्ले बिकॉज द रेट्स आर व्हेरी हाय. खंय तरी 150%, 200% मायज आसा. सो जेन्ना आयज हेल्थ मिनिस्टर प्रत्यक्ष एअरपोर्टाचेर आयिल्ले आनी तांचे एक थंय एअरपोर्टाचेर एक कोवीड स्टोर म्हणून एक ओपन केला, म्हणजे वेर पीपी मास्क ग्लावज विल बी अवेलेबल फॉर पॅसेंजर्स. सो जेन्ना आमी तांकां आयज विचारलें की हे प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचे जे रेट्स आसा ते बरे चड आसा म्हणटकच तांचे रिएक्शन मागलें की वॉट इज हीज फील. सो तांच्यांनी सांगलें की हे जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचे जे रेट्यो आसा म्हणजे दीज वर प्रिपेर्ड बाय एन इंडिपेंडंट कमिटी. आनी खंय तरी जेन्ना ते रेट्स भायर सरले जायते कडेन रिएक्शन आयलें आनी स्पेशली म्हणजे आमी लोकांक मुखार ते रेट्स हाडल्यो, कंपॅरिजन केलें आनी तांच्यांनी आतां सांगलां की हे जे प्रायव्हेट कमिटीन रेट्स केल्ले ते खंय तरी लोकांचे रिएक्शन येतकर सीएमान खंय ती आतां फायल मागोवन घेतलेली आसा आनी ते कमिटीक म्हणजे ते रेट्स आनीकूय रॅशनल करपा खातीर सो ही फायल खंय आयज तांच्यांनी धाडल्या. म्हणजे सोमार मेरेन ती फायल सीएमा कडेन पावतली आनी डेफिनेटली एक रिवायज जावन एक रॅशनल रेट येवपाची शक्यता आसा. म्हणजे इट इज अ व्हेरी बिग विक्टरी फॉर आवर चॅनल. आमी हे फुडें हाडिल्ल्यान सगळ्यांच्या मुखार दवरिल्ल्यान आयज खंय तरी एक रेट्स रिवायज जावपाची चान्स आसा. तांचें म्हणणें आसा की खंय तरी खंय तांकां मिसकोट केल्लो आसा. ते म्हणटा ते आतां सांगपाक आतां आयज जेन्ना आमी विचारलें तांकां, ही हॅज मेड अ स्टेटमेंट सेइंग दॅट एव्हरी गोवन इज अ व्हीआयपी आनी प्रत्येक गोंयकाराक व्हीआयपी ट्रिटमेंट फावो जावंक जाय आनी ताजो हो हक्क आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. तांच्यांनी सांगलां की जे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आसा तांकां ते म्हणटा तांचें म्हणणें आसा की तांचें फंक्शनींग चलपाक जाय आनी वी कॅन कॅप द अमावंट जो आसता तांचो जो चार्जीस आसता वी कॅन कॅप इट टू अ सर्टन लिमीट. आमकां चड स्ट्रेच करूंक मेळना बिकॉज एव्हरी बेड इज इम्पॉर्टंट फॉर दी स्टेट. सद्याक जे कोवीड परिस्थिती आसा तो प्रत्येक बेड इज इम्पॉर्टंट अशें तांचें म्हणणें आसा. जेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमचे आतां हे जे बेड वाडोवपाची तयारी कशी आसा तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की आयज जी कमिटी आसा तांची एक जी कमिटी हेल्थ कमिटी हॅज गॉन टू साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. तांचें म्हणणें आसा की ते खंय तरी 150 बेड मागीर 200 बेड म्हणजे 350 बेड म्हणजे फाल्यां एखादी हेल्थ मिनिस्टर प्रत्यक्ष थंय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान वचपाचें आसा, हॉस्पिटलान वचपाचें आसा आनी 350 बेड तांचें म्हणणें आसा की आमी थंय ऑपरेट करतले. पूण कॅपॅसिटी ते म्हणटा की वी कॅन स्ट्रेच अप टू 550 बेड्स अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरी गजाल तांच्यांनी सांगल्या की जेन्ना आमी तांकां विचारलें की जेन्ना गोंयकार बोवाळ मारता की तरी तांकां ट्रिटमेंट सारको मेळना, तांचें म्हणणें आसा की सगळे गोंयकाराक जे आसा 80% जे आसा तांकां खंय गव्हर्नमेंट ट्रीट करता आनी स्पेशली जेन्ना ट्रिटमेंट करतना खंय तांच्यांनी आतां नवी लायन ऑफ मेडिसिन्स बी युटिलायज करपाक चालू केल्या आनी तांचें म्हणणें आसा की ऑल दीस मेडिसिन्स जे नवे आसा तांकां प्रत्यक्षाक भरपूर खर्च लागता. तांचें म्हणणें हेंय आसा की गोवा इज दी ओनली स्टेट वेर मोस्ट ऑफ दी एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय दी स्टेट गव्हर्नमेंट. ते म्हणटा की गव्हर्नमेंट जेन्ना खर्च करता ताका लागून ते म्हणटा इवन प्लाझ्मा डोनेट करपाक तांच्यांनी 2 मशिनां घेतल्या जावं रेमडेसिवीर जे वायल आसता व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह बट वी आर ट्रायंग टू डू आवर बेस्ट. ताणें हेंय सांगलां की मॉर्टेलिटी रेट जी डबल फिगरान चलताली खंय तरी सिंगल डिजिटार हाडपाची तांची फूल तयारी केल्ली आसा आनी दे आर ट्रायंग टू फायंड सिच्युएशन. तांच्यांनी एक रिव्यू मिटींग घेतिल्ली आसा वेर दे आर ट्रायंग टू find out where things can be improved so that mortality rate also can be come down. This is the situation. एक गजाल विक्रमजी कालच्यान आमकां लक्षांत येता ती म्हळ्यार DDSSY खूब लोकांनी जेन्ना हे रेट्स पळयले. आतां आमी काल हो इश्यू लावन धरतकीर सरकार खंय तरी म्हणटा की आमी हाजे कडेन परत पळयतात, सीएमा कडेन परत फायल वतली, घडये रिवायज रेट्स हातूंतल्यान भायर सरपाक शकतात. पूण एक गजाल लोकांनी सतत विचारिल्ली की समजा कोणाक प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक जर वचचें पडलें जाल्यार DDSSY कार्ड थंय चलतलें काय कितें? ती फायल जी आसा ती सरकारा कडेन अजून पेंडिंगच आसा, ती मुखार गेल्ली ना. ह्या विशीं हेल्थ मिनिस्टर कितें सांगता काय कितें?
सर जेन्ना आमी ताका हे क्वेश्चन केल्लो तांच्यांनी सांगलां की 80% जे पब्लीक आसा दे आर गोईंग टू गव्हर्मेंट हॉस्पिटल. म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत चडशे लोक वचना आनी जे 80% जे लोक हॉस्पिटलांत गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत वता तांचे थंय सगळे ट्रिटमेंट जे आसता फ्री ऑफ कॉस्ट जाता. आनी जेन्ना आमी तांकां विचारलें दे ही हॅज ओन्ली मेन्शन्ड की आमची एक मिटींग चालू आसा, वी आर ट्रायंग टू फायंड आउट, वी आर ट्रायंग टू एनालायज की आमी कितें इम्प्रूव करूंक शकता. पूण ताचेर ताणें चड क्लॅरिटी अशी ऑफर करूंक ना. ही हॅज ओन्ली स्पोकन गिवन मोर स्ट्रेस ऑन दी कॅपिंग ऑफ दी प्रायव्हेट हॉस्पिटल रेट. सर एज ऑफ नाव तांच्यांनी तें सांगलां की फक्त आमची मिटींग चालू आसा, हाजेर बी एक निकाल येतलो अशें तांचें म्हणणें आसा सर. नाही, कारण एक गजाल आसा की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची एक बाजू आसा ती फाटली कितल्याशाच म्हयन्यांची DDSS बिलां पेंडिंग आसात. सरकारान तांकां तोय पेमेंट केल्लो ना. ह्या विशीं सरकार कितें क्लॅरिटी दिता काय पेंडन्सी वाडत उरतली आनी फक्त रेट्स रिवायज जातले? ना सर, ऍक्च्युली आमी हे दोन्ही प्रश्न तांच्या मुखार दवरिल्ले, बट ही हॅज नॉट गिवन मच डिटेल. तांच्यांनी इतलेंच सांगलां की सद्याक आमची मिटींग चालू आसा, वी आर ट्रायंग टू फायंड आउट वॉट वी कॅन डू अबाउट दीस. पूण तांचे ताजेर चड क्लॅरिटी अशी तांच्यांनी दिवंक ना सर. जेन्ना आमी तांकां हो प्रश्न घातिल्लो, पण ही हॅज नॉट गिवन मच क्लॅरिटी ऑन दॅट टॉपीक सर. आय थिंक हे दोन महत्वाचे. पयली गजाल म्हळ्यार रेट्स रिवायज जावपाक जाय, रॅशनल जावपाक जाय. कारण कंपॅरेटिव्हली बाकीच्या राज्यां भितर सरकारान जे कॅप केल्ले रेट आसात आनी गोंयचे रेट आसात ऑलमोस्ट 200 ते 300% चड आसात. हो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो जो आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हळ्यार DDSS. फाल्यां प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचे रेट जरी रॅशनलायज केले तरी DDSS अंडर कोविड ट्रीट जाता काय कितें? अजून पर्यंत आमचे सोर्सीस आमकां सांगतात की फायल पेंडिंग आसा. सरकारान अजून ही फायल क्लियर केल्ली ना. कित्याक? इतलो कळाव कित्याक जाता हेय महत्वाचें आसा. ती फायल जाता तितली बेगीन क्लियर करपाक जाय. कितल्याशाच गोंयकारांक हाचो फायदो जातलो. आनी तिसरी गजाल, हॉस्पिटलांची म्हण एक बाजू आसता. तांची जर लाखांनी रुपयांची जर DDSS पयलींची बिलां जर सरकारान क्लियर केल्ली नात जाल्यार नवीन येता त्या पेशंटाक घेतना तांकां कितें कॉन्फिडन्स आसतलो? आय थिंक हे 3 मुद्दे सद्याक जेन्ना आमची केसी दिसान दीस वाडटात तेन्ना सामकी महत्वाची आहा. हांव थंयच्यान मुखार वता दुसरो भलायकेचो प्रश्न आनी दुसरो आहा तो डेंगीचो. आनी गोंयभर कितल्याशाच वाठारांनी वाडपा लागल्यात केसी डेंगीच्यो आनी त्याच बरोबर पुरूच्या प्रमाणा भितर जर अंदू पळयलो जाल्यार भयंकर वाड जाल्या. किती हा वस्तुस्थिती महेशा कडच्यान जाणून घेवया. महेश, किती मेळ्ळ्या इन्फॉर्मेशन? व्हॉट इज द अपडेट यू आर गेटिंग? आता डेंग्यूची अपडेट दिता. प्रमोद, पुरू ह्या वर्सा म्हणजे ऑगस्टान पुरू आमच्याकडे केसी आशिल्ले 141 अप टू ऑगस्ट. हे फावट 238 म्हणजे 248 म्हणजे 107 केसी हे फावट चड मेळ्ळ्या आमकां. आमी जेन्ना डॉक्टर अनंत पालेकराक जेन्ना मेळ्ळे, हेल्थ ऑफिसर हांगालो डेंग्यू जो पळयता, ताका आमी विचारलें कितें रिजन. तर तो म्हणलो कितें आतां जे केसी वाडटात ते कांदोलीम, पर्वरीम, पणजी ह्या वाठारांनी सध्या केसी वाडप चालू आसा. आनी पयलीं वाडटाले वास्को, पूण वास्को आतां अंडर कंट्रोल आसा. मेन म्हणजे जाता कितें तकली फोडप जावं तुका जोर येता तेन्ना लोकांनी टेस्ट करून घेवची म्हणून तेंच्यांनी सांगलां. लोकांक तेंनी अपील केला की बेश्ट आंगार जोर चलून रावं नाका, तुमी वचात टेस्ट करात, कित्याक आनी मागीर फुडें कॉम्प्लिकेशन जावंक शकता. टेस्ट एक म्हणजे ती फ्री आसा हेल्थ सेंटरान. म्हणजे डेंग्यूची टेस्ट करूंक मेळटा, मलेरियाची टेस्ट करूंक मेळटा, इवन आनी कोविडाची टेस्ट करपाक मेळटा. पोरूच्या परस जर आमी कंपेर केलें जाल्यार आमचो सध्या डेंग्यू सध्या वाडला. आनी तेचें कारण म्हणजे लोकांनी सायडीची आपलो जो परिसर आसता तो क्लीन दवरपाक म्हणून लागला. एटलीस्ट विकान एकदां तरी सायडी जेन्ना कंटेनर आसता आमी बेश्टे उडयतात, कप आसता, टायर आसता आनी कितें ना कट्टे आसता, तातूंत जर उदक रावता साठून जाल्यार ते पळोवपाचें लोकांनी आनी ते जाता तितलें क्लीन करपाचें. तशेंच उदकाची टाकी बी ना ती सामकी फूल पॅक करपाची, जेणे करून भितर डेंग्यू वचोंक जायना. कित्याक एका विकान तो डेंग्यू डेव्हलप जावपाक स्टार्ट जाता. प्रमोद, दुसरी गजाल लोकेशन्स खंयची महेश, ज्या जाग्याचेर सद्याक चड मेळटा केसी? कांदोलीम, कलंगूट, पर्वरी आनी पणजी हे एरिया म्हणजे 18 जून रोड बीन आहा पळय त्या एरियाक चडशे केसी मेळटा. प्रमोद, या महेश, यू वॉन्टेड टू मेक वन मोर पॉयंट? एक दुसरो पॉयंट म्हणजे हांव कोविडाचो सांगता. कोविडाची एक्चुअली आयज जी मिटींग जाताली पर फ्रायडे, जी ती कमिटीची ती आयज जाली ना, ती काल राती जाली. आनी काल राती आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे
गव्हर्मेंटान अशें थारायला की सध्या 148 जो वॉर्ड आसा थंय कोविड पेशंटांक विथ सिम्टम्स आसले थंयसर तांकां ट्रीट करपाक येतले, जेणे करून तांकां आनी डिले जावंक जायना म्हणून. दुसरें म्हणजे एनएसएसचे टेक्निशियन आसतले ते ऑक्सिजन मॉनिटर करतले प्रत्येक पेशंटाचो. आणि SOP आता तेंच्यांनी डेव्हलप केल्या, म्हणजे जाका म्हणून मायल इवन मॉडरेट आनी सर्वर म्हणजे सामको जो पेशंट जाका ऑक्सिजनाची गरज आसा तांकां ऑक्सिजन दितले. म्हणजे सामकीच गरज अशें रावचें ना, इवन जाका दिसता की मातसो ताका सुद्दां डायरेक्ट आतां ऑक्सिजन दितले. आणि त्या खातीर तेंच्यांनी एनएसएसचे टेक्निशियन तांकां तेंच्यांनी ट्रेन केला तातूंत. दुसरें म्हणजे आमी जे होम आयसोलेशन जे गव्हर्मेंटान किट दिता म्हटले तातूंतले थोडे गोश्टी काडपाक येतले. थर्मामीटर म्हाका सातू दिवचे ना, बाकी ऑक्सिजन मिटर आनी कितें ते वस्तू दवरपाक दिवपाक येतले. आणि जेन्ना कोविड केअर हें आसा सेंटर आहा थंय डिस्चार्ज करतना मेन जो डिसिजन आसतो तो नोडल ऑफिसर जो आसतलो तो पेशंटाचेर डिसिजन घेतलो. आणि दुसरें म्हणजे आनी एक तेंच्यांनी सांगला की बेड्स जे आहा पळय ते अशें ना की व्हीआयपींक पयलीं मेळटले अशें काय ना, सगळ्यांकूच बेड दिवपाक येतले. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट महेश. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्यान. दुसरो जो इशू आज आमी घेतात तो म्हळ्यार लोकायुक्ताचो. 2 दिसां भितर 2 सामक्यो सरकाराक नामोहरम करपी कशी ऑर्डरी आयल्यो. पयली दिसाक लेबराच्या प्रकरणाचेर आनी दुसऱ्या दिसाक पांडुरंग मडकयकाराच्या डिसप्रपोर्शनेट एसेट्साच्या प्रकरणाचेर. दोन्ही ऑर्डरींची विस्कटावणी कितें? वॉट आर बोथ दीज ऑर्डर्स सेइंग? Mukesh is with me. Mukesh, let us go one by one. When you look at the labor gate, what are the major observations Lokayukt has made, and what do you think now state government needs to do if it accepts the report? Mukesh, आवाज. Go ahead. Yes, Pramod. The first thing is that labor gate case, Lokayukta has made serious observations in this matter. Lokayukta has found that there are several non-eligible persons who got this benefit. And they have remarked about the labor inspector. Lokayukta has remarked about the labor inspector that how they approved the forms which were not fully filled and without checking. Another thing is that there was labor net, perhaps the contract company who works for this welfare fund. So Lokayukta has made observation, and there is also remarked that there may be some influence from the politically influenced person due to which this scam has happened. So now Lokayukta has said that ACB should file a register FIR and then investigate this matter. Even Lokayukta has observed that if ACB, because it is under Goa government, if they don't do proper investigation, then the applicant can opt for CBI inquiry. So these are the major observation made by the Lokayukta. Pramod? What state government needs to do now? Whether there are two things. One, state government accepts the report or it doesn't. But if it accepts the report, what state needs to do? Pramod, here Chief Secretary is the party here. So, yes, Lokayukta has power only to recommend his findings. So, he has recommended. Now, it is up to Goa government and the Chief Secretary. Chief Secretary also heads the anti-corruption branch. So, Chief Secretary, if this report is accepted by the Goa government, then Chief Secretary can direct to anti-corruption branch to register FIR, and then the follow-up investigation will happen in this matter. But it is, again, I want to recall that in the mining case matter, Goa government did not accept the findings of the Lokayukta. So it is totally, as per law, it is up to the Goa government that how do they proceed with this matter. Pramod? Mukesh, one important aspect in Laborgate is the action against those who got themselves registered. What does this order say about them? See, there is connivance. Lokayukta has found that there is connivance between the laborers, certain person who were not laborers but registered as the laborer. Again, labor inspector, Lokayukta has also found the lapse on the part of labor inspector and the labor gate, the company. So there are 3-4 angles which has been observed by the Lokayukta that it is not work of one person, it is the collective scam.
So it is not under jurisdiction of Lokayukta to investigate this matter in that details. So that's why Lokayukta has recommended to anti-corruption branch to register FIR and do the follow-up investigation. Pramod. Yeah, Mukesh, let us move on to the next case, and that is the disproportionate assets case. So, what are the highlights of that case? See, in DA case related to Pandurang Madkaikar, when the application was filed, when the complaint was filed, activist advocate Iris Rodriguez has first filed the complaint with the anti-corruption branch. But anti-corruption branch did the preliminary inquiry and they refused to register FIR, saying that there is no evidence of DA in this matter. But there are only one thing: the building started, that building at Old Goa started construction in 2016. So the 2015 and 16, the ITR filed by the Pandurang Madkaikar and his wife shows that they had income less than 2 lakh rupees. But according to an estimate, this bungalow is costing around 200 crore rupees. So Lokayukta has found there is cognizable offense. Lokayukta has not said much, but they are saying that prima facie, it seems that there is cognizable offense and ACB should have registered the FIR. But Lokayukta has further observed that that time Pandurang Madkaikar was the minister in the Parikar government and ACB was influenced by the government. That's why the investigation or inquiry was not done properly. And here the Lokayukta has also named the party here is SP anti-corruption branch. So Lokayukta has said that it was lapse on the part of SP then, which was Priyanka Kashyap. So though name is not mentioned in the application, but Lokayukta has said that Chief Secretary has to look into it and one inquiry should be initiated against that SP that time. So not only Lokayukta has taken dig at Goa government, but then SP also. So same thing happens again with this recommendation. It is again Goa government to accept or reject. Pramod. Mukesh, final question. How damaging do you think are both these orders as far as the government is concerned? How bad does it look? Definitely, it is very bad, Pramod. In two cases, I am telling you, the first thing is that the whole system of labor gate, which was in the pandemic time, was fund to be utilized for the benefit for daily wage laborers. It was siphoned off, and Lokayukta has given clear findings on the basis of the documents produced before the Lokayukta. And definitely, Lokayukta has limited jurisdictions, limited powers. So they have just made the findings. But the whole system has been exposed. And same thing in the Pandurang Madkaikar DA case, I would say that it has exposed the anti-corruption branch, the working style of anti-corruption branch, though it is independent body, but it has been clearly observed that it was under pressure of Goa government. Then Chief Minister has been named that they must have influenced because one minister was involved. And same thing, as a head of anti-corruption branch, Chief Secretary is also under question. So it is completely damaging. I don't know what Goa government will do with these findings and reports, but definitely it has damaged the image of the Goa government for sure. थँक्स अ लॉट मुकेश. म्हाका दिसता दोन्ही केसींचो मतितार्थ कितें हें सांगपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. पॉयंट बाय पॉयंट आमी विस्कटावन इतल्याच खातीर गेल्या की लोकांक लक्षांत येवचें की दोन्ही ऑर्डरी भितर लोकायुक्तान कितें म्हळां, कितली गंभीर म्हळां आनी कितें करचें अशें सांगलां. हांव थंयच्यान मुखार वतां. हांव वतां बार्देजां. आमचे बरोबर श्याम फडते आसा. श्याम, कितें आहा बार्देजाचे अपडेट? नंबर कमी जातात, वाडटात, कितें आसा? नंबर वाडना, नंबर कमी जायना, वाडतूच आसा. सांगपाचें म्हटल्यार परवरी एक्सेप्ट सोडले जाल्यार आयज बाकीच्या 5 PSC आनी अर्बन हितून 108 केसी मेळ्ळ्या. भितर म्हापशान 35 केसी आहेत जाल्यार कांदोले PSCच्या हितून 38 केसी जाल्या. शिवोले PSCच्या हितून आयज 23 केसी जाल्या. तो कमी आसले त्यो वाडल्यात थंयसर. कोलवाळे आयज मातशे कमी जाले आनी 10 केसी जाल्या आनी हळडण आयज फक्त 2 केसी जाल्या. परवरचे हे मेळोंक ना.
परवरच्या डॉक्टराची बी काल ट्रान्सफर जाल्या. दुसरे आता हे घेतले जाल्यार करस म्हापशाचे घेतले जाल्यार करसवाड्यात 2, पेड्यान 3, शेळप्यात 2, धुलेरान 4, कुचले 2, डांगी कॉलनी 1, दत्तावाडी 3, आंगोट 5, खोर्ली 5, हंसाबाट 3, मरोड 2, एकतानगर 2 आणि गणेशपुरी 2 करून 35 केसी हा. कोलवाळ PSCच्या हितून आयज 10 केसी हा. भितर कोलवाळे 3, रेवाडा 1, थिवी 3, नादोरा 1 आणि कामुर्ले 2. मागीर शिवोले 23 केसी आहा. भितर शिवोलेन 8 केसी आहा, अंजुनान 7 आसा, आसगांवां 4 आसा आणि काणका 3 आसा. मागीर हळदोण्यान 2 केसी आहा. भितर कोरोना 1 आसा आणि बोस्तोरा 1 आसा. कांदोलीच्या भितर कालांगूड कांदोलीच्या त्या भागान 18 केसी आहा आणि सालिगांव सांगोळडा ह्या वाठारान 20 केसी आहा. हे जाले कोविडाचे जाले. दुसरे आयज नॉर्थ गोवा टॅक्सी ओनर्स ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स असोसिएशनाची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि तेंच्यांनी सांगलें की कोविडाच्या हेतून गेले 5-6 म्हयने बिझनस आमचो बंद आहा. बिझनस ना आनी तेन्ना जे कोण लोनी आहात आणि जे बँकिंग हप्ते आहा EMI बी भरपाक लागून सारके हे दुसरे इन्शुरन्स बीन हे तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां मातशे थोडे तरी मातशी थाकाय दिवची आणि जे इन्शुरन्स पासून आहा तो जेन्ना गाडयोच बंद आसल्यो तेन्ना तो इन्शुरन्स त्या दिसांचो तरी कमी करचो अशी एक मागणी केल्या. दुसरे प्रमोद आयज पेडण्याची हे दिता. पेडण्यान आयज 12 कोविडाचे केसी 12 आसात. भितर चोपड्या 1 आसा, मोरजे 4 आसा, पाश्यां 2 आसा, मांद्र्या 3 आसा आणि कासार 2 आसा करून 22 हेच्यो केसी आहा. दुसरे प्रमोद गेल्या 15 दिसा पयलीं जो नॅशनल हायवेच्या परस कडेन जो रस्तो रुंदीकरणाचे ते कोसळलेले थंयसरूच आयज पावस जो भरपूर पडटा त्या पावसा हितून त्या रस्त्याक उदक भरला. समज धांवपा भराच्या वयर उदीक भरला, दोंगर आणि रस्तो ह्या मदीं ते उदीक भरला आणि 2-3 4 व्हिलर बी उदकान शिरकाल्ल्यो. जाय या प्रमोद. या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वतां सावयो म्हऱ्यान. सावयो, मेनी पीपल मिस्ड यू येस्टरडे, सो वेलकम बॅक. आनीक कितें आहा साश्टीची अपडेट, हॉस्पिटलांची अपडेट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची अपडेट, फाल्यां स्टार्ट जाता काय कितें? तर त्यांची सध्या तयारी चालू आसा. चड करून म्हाका दिसता फाल्यां स्टार्ट जावपा जाय. बट अकॉर्डिंगली आय विल इन्फॉर्म यू. बट तर आयज एक हे मेळ्ळा सर, लायक देर इज सेल ऑफ डुप्लिकेट ऑक्सिमीटर सर. सर डुप्लिकेट ऑक्सिमीटर? हय. तर तांकां तेजे रेट ना म्हण ते खंयचे गांवचे ते कांय ना. आनी एक फार्मासी सर ते मेवल्या आनी आतां ऑलरेडी 2 मेवल्यात आनी तेंचे सर केस रेजिस्टर केल्या. तर आनी सांगचे म्हळ्यार सर आयज म्युन्सिपालिटीची नाव चीफ ऑफिसर मेळ्ळो. चीफ ऑफिसर सांगपाक लागलो सर की जायते जे ट्रेड एंड लायसन्स होल्डर्स आहा न्हू तेणी दे एप्लायड फॉर कॅन्सलेशन कित्याक तांचे बिझनस सर आतां कोविडा लागून चलना आनी तेणी ते बंद करपाक पासत एका लेटर केला सर. तर केसी सांगचे म्हळ्यार सर ज्यो न्यू केसी जाल्यात त्यो सांगता. आकेबाय 5 केसी मेळ्ळ्या, कांसावली 1 केस, बेतालबाती 4 केस, कोलवा 2 केसी, कुंकोली 4 केसी, कुर्तोलीचा 5, दवर्ली 7 केसी, धर्मापूर 1, फातोड्डा सर सदांचे भाशेन चड आसा 38 आसा, माजोड्डा सर 1 आहा, मारगांव 14 केसीस, नावेली 2 केसीस, राया 7 केसीस, रुमणामोळ 1 केसीस, सांवद्रेदे एरियल 1 केस, वेलनी 1 केस, वेर्ना 4 केसी आणि चांदोर सर 1 केसी. सर आता चडशे दिसता सर न्हू की कोण तरी घरांतलो फॅमिलीतलो मेंबर भायर वयता आनी कोविड घेता आनी घरा येता आनी बाकीच्या फॅमिली मेंबर्सांक सगळ्यांक दिता. तर असो एक ट्रेंड आतां सर फातोड्डा आनी मारगांव इवन इन सालचे आमकां दिसती पडटा सर. या व्हेरी 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 ट्रू सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वतां फोंड्या. विवेका कडच्यान फोंडेची अपडेट घेवया आनी मागीर लौकीक आमकां जॉयन जाला, इज ऑनलायन. वील टेक विवेक एंड देन वील गो टू लौकीक हू इज आउटसायड चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेन्स. या विवेक. हय, गो अहेड विवेक. आयज एक महत्वाची प्रेस कॉन्फरन्स जाली उजगांव गांवचे पंचायतीची, जेणे करून जे नवेच एक नोटिफिकेशन येयला की पयलीं 45 पावंड्याचेर जी डेव्हलपमेंट कामां आसा 1 लाख 2 लाख
ही कामां पंचायत मार्फत ते करपाक शकताले, पण आता कितें जालां तेंचो हो हे काडून घेतला, अधिकार काडून घेतला आणि खंयचें डेव्हलपमेंट काम समज जर ते करतले जाल्यार पणजी किंवा मडगांव तेंच्यांनी ती फायल व्हरोन ती फॉलोअप करून ते काम करचें पडटा. म्हूण तांच्यांनी आयज सीएमाक रिक्वेस्ट केल्या की हेजेर लक्ष घालचें आणि हो कायदो दुरुस्ती करचो आणि आशिल्ले तशेंच परत पंचायतीकूच रायट दिवचो म्हणून. ही एक गजाल जाली. आयच्यो केसीस सांगता कोवीड अपडेट. पीएससी बेतकी आयज 4 केसी मेळ्ळ्यात, मार्सेलान 3 मेळ्ळ्या, धारबांदोड्यार टोटल 13 केसीस, उसगांव 30/4, उसगांव वडागडे 6, खांडेपार 3 केसीस मेळ्ळ्या, मडकय 25 केसी मेळ्ळ्या, पुणे 7 केसी मेळ्ळ्या, मंगेशी 4, परत मारदोळा 3, पीएससी फोंडा 8 केसी कुट्टी मेळ्ळ्या, ढवळे 4 मेळ्ळ्या, खडपाबांद 6, फोंडा 7, शांतीनगर 4, सांताक्रूज 30/4 केसी मेळ्ळ्या, गावणे 7 केसी मेळ्ळ्या, सपनापार 3 केसी मेळ्ळ्या, सिल्वानगर 4 आणि शिरोड्या भितर 6 केसी मेळ्ळ्या. तितून शिरोडा बाजार हांगा 4 आणि बोरी 2, टोटल आयज 104 केसी मेळ्ळ्या आणि इंडस्ट्री भितर 22 केसी. म्हणजे काल 71 केसीस मेळिल्ल्यो 5 तालुक्यान आणि आयज पळयल्यार 104, म्हणजे केसी सामक्यो डबरान वाडत आसा. या थँक्स अ लॉट. हांव लौकिका मरावता. लौकिक कितें अपडेट? यू आर आउटसायड चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, सो कितें अपडेट? सीएम 1 तारखेक कितें पॉझिटिव्ह जाल्लो आणि तेजे उपरांत ताका आतां एक 18 दीस कंप्लीट जाता. सो तेणी आपलो आयसोलेशन 17 दिसाचो पिरियड कंप्लीट करून आयच्यान मिटिंगो ऑफिसरा बरोबर स्टार्ट केल्या. आयज आमी हांगसर रावन पळयले फायनान्साचे म्हणजे अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर, जॉयंट डायरेक्टर, मागीर एडिशनल सेक्रेटरी फायनान्स, मागीर PWD मिनिस्टर मेळोन गेलो तांकां, चीफ इंजिनियर PWD आनी थोडे बाकीची डेलिगेशन आसली पंचायतींतली बी. मेनली मायकल लोबो येयल्लो, तेजे 2 हे आसली गार्बेजीचे जाल्यार विल्सन मार्टिनो प्रेझेंट आसलो, प्लस तेणी टुरिझम रिलेटेड खुबशे इशू रेज केल्या. समज टायम आहा जाल्यार पॉयंट सांगूंक शकता, नाल्यार आय विल मूव टू कोवीड डिटेल्स. नो, क्विकली. ओके, लोबोन ते टुरिझम इंडस्ट्री हळूहळू स्टार्ट जाता आनी तांकां कशे प्रॉब्लेम फेस जाता ते काडले. जे बारीक बारीक बिझनेसांचे लोन आसले तेंचे मॉनिटोरियम घेतले 3 म्हयन्यान, परत मागीर 3 म्हयन्याचे. तांकां आतां बँको फोन करपाक लागल्या. सो तो म्हणटा RBI सीएमाक म्हणटा RBIक लेटर कर आनी 2 म्हयन्याचे तरी मॉनिटोरियम दी. सो तेंचे इन्स्टॉलमेंट आनी 2 म्हयने तरी मागचे नाका. डिसेंबर पर्यंत सारको बिझनेस स्टार्ट जावपाक शकता. तो एक इशू जालो. दुसरो इशू, जे कोण टुरिस्ट गोंयान येता तांकां सद्या ट्राफीक पुलीस सोदोवपाक लागल्या. म्हणटा तो तांकां हाडे, तेंचे डॉक्युमेंटेशन सारकें ना, सगळें रिन्युअल सारकी केल्ली ना फाटल्या 6 म्हयन्यान. कोणाची रेंट अ कॅब टुरिस्ट रेंट अ कॅब स्पेशली. सो तांकां टायम मेळना, तांकां तेंच्यांनी रिन्युअल करूना, बिझनेस बंद आशिल्ल्या कारणान आतां टुरिस्टांक तेजी फायन भरची पडटा. सो ते कितें इश्यूज आहा तो रेंट अ कॅब वाल्या कडेन वचपाक जाय. टुरिस्टांक सफर करपाक जाय. जे कोण टुरिस्ट आसा सद्या गोंयान आहा, स्पेंडींग करता गोंयान, तांकां प्रोटेक्ट करपाचेर तेणी सांगलें. दुसरें एज्युकेशनाचेर तो उलयलो. ऑक्टोबर मेरेन स्कुलांचो सुरूच करपाचो विशयूच येना म्हणपाक लागलो. नोव्हेंबरा उपरांतूच, ऑक्टोबर कंप्लीट सोंपल्या उपरांत नोव्हेंबरान स्कुलाचो विशय घेवपाक जाता. अशे खुबशे मुद्दे तेणी हेजे कडेन मांडले सीएमा कडेन. नेक्स्ट अपडेट घेता तिसवाडीची केस आमी ना म्हणटा तर तिसवाडीची 700 क्रॉस जाले. आतां पणजे अर्बन हेल्थ सेंटराकूच 340 केसी आनी आयज सुमार 32 केसी पणजे मेळ्ळ्या. त्यो धरून 370च्या वयर पावल्यो. खोर्ली हेल्थ सेंटराक 144 सुमार क्रॉस जाल्यो आनी चिंबेलाक 200 क्रॉस जाले. टोटल एक्युमुलेट करीत जाल्यार 700 क्रॉस केसी फक्त एंटायर तिसवाडी भागांत जाल्या. या थँक्स अ लॉट लौकिक. म्हजो वेळ सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. पण ज्या विशयाचेर आमी सुरवात केल्ली तो विशय म्हळ्यार लोकांक नंबर 1 बेड्स अवेलेबल जाय आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत गेल्यार एक रॅशनल फी स्ट्रक्चर आनी दुसरी म्हळ्यार ताच्याय भितर DDSSYचो आधार. ह्यो 2 गजाली सरकारान प्रायोरिटीचेर करपाची गरज आसा. ती जातली इतलीच अपेक्षा बाळगिता आनी थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.